आराधन तुझा
तुका सोमिया जेजू तुका सोमिया जेजू आराधना तुका सोमिया जेजू आराधना तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू स्तुति तुका सोमिया जेजू स्तुति तुका सोमिया जेजू जय जय तुका सोमिया जेजू जय जय तुका सोमिया जेजू हर सीता तुका सोमिया जेजू हर सीता तुका सोमिया जेजू मोगोल सीता तुका सोमिया जेजू मोगोल सीता तुका सोमिया जेजू आराधना जेजू मोगला जेजू महिमा जेजू ओगाच्या आमच्या सोमिया मुखार या बेगियांनी दिव्यांनी आसा या पवित्र सव्यार आमच्या सोमिया संगता थोडो वेळ बसून आमी ताचो मोग थांबणे दाखोवंक त्या बुरशेंतांत आमी सांगता आसतना आमचो जेजू आमचो सोमी आमचे खातीर ह्या संवसारांत आयलो देवाचें राज स्थापन केल्लो आमकां पवित्र संस्कारा मुखांतर ताची भुरगीं केल्लो तसो जेजू ह्या घडये उंड्या रुपी आमचे सांगता आसा ताका मान आमी दिवया ताचो मोग आमी करता ताची स्तुती आमी करता ताच्या पांयां तळी आमी रावता म्हणून ह्या घडये आमच्या गायना मुखांतर ताचे थंय आमचो मान आमी बागोवया तुझ्या पाया तळाला
सगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना हालेलुया हालेलुया जेसू हालेलुया मोगळा जेजू तुझ्या समोर दिंब्यांनी आमी आसा ह्या पुणशेतांत तुजे संगता हो वेळ करसूंच्याक तुका अर्घां दिवच्याक तुजे उद्धार नियाळ करच्याक आनी सांगतास जायत्यो विनवण्यो कश्ट दूख बेजाराय सगळे तुजे समोर समर्पण करच्या मुखांतर तुजे आशिर्वादां तुजे त्या कृपेचे जरींत आमकां सामी आसा करच्याक ह्या घडये ह्या पुणशेतांत आमी सांगता जमल्या मोगळा जेजू हांगासर अशा हर एकल्या व्यक्तीक तूं पळयताय आमच्या अंतस्करणांत तूं जाणाय आमच्या काळीज तूं जाणाय ह्या घडी आमच्या मतींत जायते चिंतना राटावळी आसात आमचे जायत्याक आमच्या खांदार जाताय वटले भार जू आमच्या खांदार आसा आमच्या मतींत जायती विराराय बेजाराय खत आसा मोगळा जेजू ह्या हे थोडो वेळ आमी तुजे सांगता आमी करसूंक आशेता तुवें सांगलाय कश्ट तेल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी आनी हांव तुमकां विशय दितलो मोगळा जेजू तो विशय आमकां दी ते शांत समाधान आमच्या जिवितांत दी आमी आशेता तो संतोष दादोसकाय आमच्या जिवितांत दी विशेष करून आमच्या घरसांत तूं आमकां पाव आनी ह्या मरिफात तूं आमचे सांगता आसाय तूं आमचो मोग करताय म्हणलें आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक ह्या आराधन आमी करसूंचो हो थोडो वेळ आमी काडची ही थोडी मिनत आमकां आदाराचें जावं हे प्रार्थना आमी तुका विटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी समेस्त आमी बसया येवकारिस्तांतल्या सोमयातय आमचे दिश्ट आमी कसोवया कीर्तनगाराची उतरां ह्या घडये आमची कन्न घेवया सर्वेस्पराची हांव स्तुती गातलो ताका उतरांनी हांव महिमा दितलो ताचे समोर स्तोत्रां सत गितां हांव गायतलो वय हो जावन आसा इन वेळ आमच्या सोम्याक आमी आराधन करचो आमच्या सोम्याचें आमी भजन करचो ताका स्तुती होगळाप दिवचो ह्या घडये हें भजन आमी गायता आसतना आमच्या काळजांत हांव हीच चिंतना सोम्या मुखार आमी समर्पण करया ही भजनाची उतरां आज आमची करून घेवया आनी विशेष करून ह्या आराधनाचो पयलो वांटो सोम्याची आराधन सोम्याचें भजन करच्याक आमी मुखार सरया आयल्या तुझ्या दारा मागून सोम्या ते दर्शन दी सोम्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या आयल्या
सोम्याक आमी आराधन केलें ताचें भजन आमी गायलें आनी तो सोमी ह्या घडी आमचे समोर आसा ताचो अनुभव आमी करया आनी ह्या घडये तसो सोमी आमचे सांगात आसता आसतना विशेष करून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तसो सोम्याचो हात आमच्या जिवितांत आसलो एक घडी आमी उगडासा काडचें प्रयत्न आमी करया सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी गंजयत आसतना आमच्या दिसपट्ट्या जिविताची पानां आमी उक्तें करचें प्रयत्न ह्या घडये चलोवन दी आमच्या जल्माच्या घडयेंत हांव आमच्या म्हज्या जिवितांत हांवें समजूनीक जोडलेल्या घडयेंत हांव येदोळ म्हणसर सोम्यान म्हज्या जिवितांत केल्लें बरेंपण ह्या घडये आमी उगडासा काडचें प्रयत्न करया आमची जबाब जावन दी अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ती भवट तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन तुवें आमकां रचल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत प्रत्येक करून सर रितीच्या कृपेन तुवें आमकां भरल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू पवित्र संस्कारा मुखांतर तुजी भुरगीं आमकां तुवें केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू वैकरिस्त रुपी आमचे आत्मीक पोशण तूं करताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुज्या उतरांनी आमच्या काळजांत तुजो संदेश तूं घालताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या दिसपट्टे जिवीत तुज्या मेटांनी सोमकोंक तूं आमकां आदार दिताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हांव वावर करतना हांव जंय खंय वेता तूं आमचे संगाता आसताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे संगाता आसतलो म्हणली पासवणी तुवें दिल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू भिये नाकात गडबड नाकात म्हणल्यार उतरां बरीफात धैर्यान तुवें आमकां बरयल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच तूं आमचे संगाता आसाय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमचे कुटुंब तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान संतोष तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू सबारपती लांडवड संगतीक आमच्या कुटुंबामध्ये मनस्ताप येता आसतना तुजें हजरपण आमकां दिवन पाटी आमची कुटुंबां संतोष बरी तुवें केल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू विविध भेस जोडूंक तुवें आमकां प्रेरण दिल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमी जोडिल्ल्या बेसांत तिरासाण तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या लग्ना जिवितांत संतोष तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमकां समजोवची आमचे संगता रावची आमची दुखां पुसची आमकां आदार दिवची पती पतीण तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू भुरग्यां बाळांचे देणे तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या दिसपट्ट्या वावरांत तुवें आमकां सांगात दिल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या भुरग्या बाळांक बरें शिकाप बरो फुडार तुवें फावो केल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या खोट्या वाटेत खोट्या संगतीत तुवें तांकां राखून व्हेल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमी पयन करतना अवघडात आपायात तुवें आमकां निवारल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच आमकां दिसपट्टो ग्रास तुवें फावो केल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका आमचो वावर करूंक तुवें आमकां हाता पांयाक बळ दिल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका मोतीची सांडवाय कुडीची भलायकी तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या ह्या समाजांत एक स्थान मानान जियोंक तुवें आमकां प्रेरण दिल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू खोट्या संगतीत खोट्या सवयात तुवें आमकां निवारल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या पिडेंत पडल्या वेळार तुवें आमची जतन केल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमी दुखीत आसतना बेजारायत आसतना तुवें आमकां जतन घेतल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या हांव एकसुर आसतना तुवें आमची संगत रावून आदार दिल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या हांव निराशी जातना हांव सलवतना हांव बेजाराय पावतना बरोशान तुवें आमकां बरयल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जायते इश्ट मंत्र तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कश्टांत आमच्या सलवणेंत विविध मनशां मुखांतर तुजी कुमोक तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू ही घडीभर आमी मौन रावया जायते गांवले ह्या घडी आमी उगडासा काडले जाल्यार दिसपट्टे जिवीत सोम्या मुखार आमचे दिसपट्टे जिवीत उक्तें करता आसतना आनी जायती बेसांवां जायतो आशिर्वादां तर सोम्याचो उखललो हात आमच्या जिवितांत आसलेलो आमी हर एकली अनुभव केला आनी करीत आसा
आनी ह्या घडये आमची भोगणां कसलीं जावंक जाय. ते 10 जण कोडकार जेजू लागीं आयिल्ले आमकां गूण कर म्हूण तांणी मागलें. पूण जेजू ताका तुमकां ह्या जागा लागीं वचून दाखया म्हणटा आसतना वाटेर सुमकोन वेताले ते एकले नितळ जातात, बरी भलायकी ते जोडटात. पूण तांचे मदलो एकलो मात्र फाटीं येता आनी सोम्याक अर्गां दिता. मोगाच्या इश्टानो, आज त्या व्यक्तीच्या जाग्यार आमकां आमी दवरचें प्रयत्न करया. ह्या घडये सोम्या लागीं आमी फाटीं येवया. इदळ म्हणसर सोम्यान आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां, आशिर्वादा केलां. आमी उगडासाक हाडलीं, उगडासाक हाडनंत आसा आमच्या काळजा मनांत तसो उल्लेख सोम्या तुका आमी अर्गां दिता, सोम्या तुका आमी ओगळाप दिता, हो उल्लेख आमी सडीत आनी सडीत करया. आनी ह्या घडये आमी आमच्या काळजांत हांव सोम्याक अर्गां दिवया. लुकाचो वांजेल अध्याय 18 वळ 9 आनी मुखार. आपण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेर सपात येवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली. एक पटी दोग चड मागणी करूंक म्हणून वयर देवळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फरिजेव आनी एकलो सुंकागार. फरिजेव नीट उबे रावन आपणा इतल्याक अशे मागणी करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायकार, प्रद्वारी न्ही. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यान 2 पावटी हांव उपास करतां
मी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत एक वांटो हांव फारीक करता. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपले दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हर्दे बडोवन म्हणालो, देवा म्हजी पातक्याची काकूत करत. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा फाटीक गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाक सुवर्तो करता ताका देव कालतो करतलो, आनी आपणाक सकालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. आमी आयकल्ल्या सुवार्थेंतल्या उतरांत दोग जण आमकां पळोवंक मेळटात. एकलो फारिझेव आनी एकलो सुंकागार. आनी ह्या दोगांचे मागणे आनी ते कित्याक एकलो देवाक मानवलो आनी एकलो कित्याक देवाक मानवलो ना ह्या विशयांत मोठो नियाळ करूंक आनी म्हज्या आनी तुज्या जिविताक जेजूतावन आज एक संदेश घेवंक आमी प्रयत्न करया. फारिझेव म्हणलो शब्द आमी जायते फावटी आयकला पवित्र पुस्तकांत. ह्या फारिझेवा विशयांत आमकां जायते वाचूंक मेळटा. जेजून आपल्या मिसावांत वा मिसाव करता आसतना जायते फावटी ह्या फारिझेव वर्गाक तांणी केल्ल्या सुखीक वा सुखरितीच्या जिविताच्या शैलेक बोट दाखयल्लें, बोट जोखल्लें. तुमी सूख करतात म्हणून उक्त्यान खंडन केल्लें आमकां जायते फावटी वाचूंक मेळटा. आतां हे फारिझेव कोण? जेजूच्या काळार आसलेल्या जुदेव लोकां मदें आसलेल्या पंगडा पैकी एक पंगड हो जावन आसलो. आमकां वस्त उरले दोन पंगड कळीत आसात, एक साधुसेव आनी एक शास्त्री. अशें हे तीन पंगड त्या काळार प्रचलीत आसले. आनी फारिझेव मोइजेचे पाटलावदारी. नियमशास्त्र पाळचें, नियमशास्त्र पाळोवंक लोकांक उत्तेजन दिवचें, हें सगळें तांचो वावर. देखून एका रितीन ह्या नियमशास्त्रांत वा पवित्र पुस्तकांत तांकां बरी जाणवाय आसली. ते पवित्र पुस्तक वा पुर्नो सल्लो आमी कितें म्हणटा, पेंटेट्यूक वा नियमशास्त्र कितें म्हणटा, ते सगळें तांणी शिकले. आनी शिकप जोडण जाल्या उपरांत तांकां त्या समाजींत एक शिकपी लोक म्हणलो हो लायतालो आनी ताच्या भायर तांकां एक गौरव आसलो त्या समाजींत. कित्याक हो लोक पवित्र पुस्तका विशयांत लोकांक जाणवाय दितालो, नियमशास्त्र तुमी पाळा म्हूण तांकां उत्तेजन करतालो. आनी अशें एका रितीन धार्मीक रितीन लोकांक तांच्या जिवितांत हें आध्यात्मिकता पाळोवंक तांकां तो उत्तेजन करतालो. आनी ताच्या भायर ह्या पंगडांत वा जुदेव पंगडांत जुदेव लोकांक तांकां तीन विशेष भक्तीपणां तांणी आदारताले. आनी तीन विशेष भक्तीपणां पवित्र पुस्तकांत आमकां कळीत आसा. आनी ह्या विशयांत आमी सिंजीच्या बुधवारा दिसा वांजेल आमी उगडास केलो जाल्यार आमी समजता उपास, मागणे आनी दान धर्म, तीन संगती. उपास हप्त्याक एक पावटी मनी उपास करचो. मागणे दिसाक 3 पावटी तांणी मागणे करूंक आसा. आनी ताच्या भायर दान धर्म, दांत एक वांटो तांणी देवाक दिवंक आसा वा देवाळाक दिवंक आसा. हें भक्तीपण हर एक जुदेव करतालो. ताच्या भायर हे फारिझेव शास्त्री कोण आसात हो लोक सडीत रितीन ह्या संगतीक गमान दितालो. देखून आयच्या सुवार्थेंत आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर एकलो फारिझेव आमकां पळोवंक मेळटा. तो देवाळाक आयिल्लो. आनी देवाळाक कित्या खातीर तो आयलो? देवाळाक आयिल्लो तो मागणे करच्या खातीर. आनी ताणें कितें मागणें केलें आमी आयकलें. तो मागणें करता आसतना तो आपणाची बडाय उलयता वा आपणा विशयांत बरेंपण, आपणाचींच बरेंपण तो देवा मुखार उलयता. तो सांगता, हांव प्रद्वार करिना, हांव अन्याय करिना, हांव दान धर्म करता, हांव उपास करता, हांव मागणें करता, हें सगळें हांव करता. देखून हांव बरो, देखून हांव बरो. पूण आनी एका कुशीन आनी एक व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळटा. तो जावन आसा सुंकागार. आमी इंग्लिशांत टॅक्स कलेक्टर म्हणयेत. पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते सुंक वासुलेगार पळोवंक मेळटात. जावंक पुरो जाके, जावंक पुरो मातेव, हे सगळे व्यक्ती सुंक वासुलेगार आसले. वावर तो आसलो. आनी ह्या वर्गाच्या लोकांक समाजेंत व्हड स्थान नातलें. जेजूच्या काळाच्या त्या जुदेव समाजेंत ह्या एका वर्गाक सडीत गौरव लोक दिनातलो. कित्या खातीर म्हळ्यार जेजूच्या काळार जुदेव लोक आसलो जाल्यार थंय रोमागारांचे राज चलताले, रोमन एम्पायर. आनी हे रोमागारा आनी जुदेव मदें संबंध बरो नातलो. कित्याक
जो देव आपण विसरून काढलेली देवाची परजा म्हणून ते मानून घेताले पूण रोमागार ते अन्य देवाक पुजा करतात ते सूर्य देवाक पुजा करतात आणि इतर देवाक पुजा करतात म्हणल्यार एका कारणा खातीर धार्मीक कारणा खातीर ह्या जुदेव लोक ह्या रोमागारांक सडीत गौरव दिनातलो आणि असले एका रोमागारांच्या त्या आडळितेंत सुक्कागारांक एक विशेष स्थान म्हळ्यार तांकां एक विशेष वावर आसलो तांणी सुंक वसूल करचें लोकां तावन सुंक वसूल करचें थंय सुंका काटे म्हण आसले आनी त्या जाग्यार तांणी बसोंक आसलें आनी जाणी ते गुड्स कॅरियर काले म्हणी व्हरतात वस्तू व्हरतात आनी कितें करतात जाल्यार ताचें सुंक तांणी थंय दिवंक आसलें आनी हें सुंक कोणाक हें सुंक त्या गांवांत कोण राजवट चलयता तांकां वेताले सरकाराक वेताले आनी हे सुंक वसुलेकार त्या लोकां मदें आनी त्या सरकारा मदें एका रितीन मध्यम वा मिडल मॅन म्हणटा आमी असले वावर ते करनासले आनी हे वावर करता आसतना एक सूक रितीन तांणी इल्ले पयशे करचे प्रयत्न करताले कितें तांणी सूक लोकांनी दिवंक आसा ताच्या इल्लें सडीत वसूल करचें लोकां तावन आनी वसूल कर जाल्या उपरांत सरकाराक कितें दिवंक आसा तें सरकाराक दिवचें लेखाचें आनी ताच्या भायर सडीत कितें तांणी कितें खाण गेलां जाल्यार तें आपणाच्या बोल्सांत ते दवरताले आनी ह्या मरिफात लोकां तावन ते पयशे घेतात देखून लोक तांकां एका रितीन काटाळटालो आनी ताच्या भायर ते जुदेव धर्माच्या विरोध आसलेल्या सांगाता काम करतात देखून तांकां लोक एका रितीन काटाळटालो आनी असले दोन वर्गाचो लोक वा दोन वर्गाचे दोग मनीस आयच्या सुवार्थेंत आमकां पळोवंक मेळ्ळे जावन आसात आनी हो सुंकगारी त्या दीस देवाळाक येता आनी तोय देवा मुखार येवन त्या देवाळाक येवन मागणें करता तो खंय रावता मुखार येवन रावना फाटल्यान रावता एका कोनशार रावता आनी केवल दिश्ट वयर सयत दवरिनासतना एकच मागणें करता देवा म्हजी पातकाची काकूत कर मगाच्या इश्टानो ह्या गणितात हांव जायते रितीचो संदेश म्हज्या आनी तुज्या जिविताक आमी घेवयेत ताच्या भायर आयच्या दिसा विशेष करून आमी मातशें कशें मागणें करूंक जाय वा आमचें मागणें खंयच्या रितीचें आसूंक जाय हे दिशेन मोठो नियाळ करचें प्रयत्न आमी करया आमी मागता आनी हांगासर जर येद्या संख्यान आमी सांगता जमल्या जाल्यार आमी मागोवंक आयल्या आनी आमी हांगा मात्र न्ही जायत्या पूर्ण शेतांनी आमी वेता जायते इगर्जान आमी भेट करता आमच्या घरांनी आमी मागणें करता पूण सबार फावटी आमचें मागणें कसलें जावन आसता आनी आमचें मागणें कसलें आसूंक जाय आयच्या सुवार्थेंतले दोन व्यक्ती आमचे मुखार एक उजवाड कशें एक दिवो कशें आमकां समजयतात देवा मुखार हांवें म्हजी बाडाई उलय जेगी वा देवा मुखार हांव बरें करता म्हणून हांवें उक्त्यान सांगचें गे आमी ह्या दिशेन इल्लें चिंता पडोवची गरज आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां रोसलेलो देव आमकां हर एकल्याक जाणा आमी करचें बरेंपण हांवें करचें मागणें हांवें करचो बरो वावर सगळें आमचो देव जाणा पूण आमी देवा मुखार आज त्या सुंका घराबरी मागणें करूंक प्रयत्न करूंक जाय आनी तें मागणें जावंक जाय खालतेपणाचें मागणें तें मागणें जावंक जाय विनवणेचें मागणें पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते कडेन देव जेन्ना व्यक्तीक भेट करता प्रवाद्यांक भेट करता तवळ ते व्यक्ती देवा मुखार सर पडटात देवा मुखार आपणाचें खालतेपण दाखयतात असले गणितां असले जायते उल्लेख आमकां पळोवंक मेळटात उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता आदाम आनी एवेन पाता केल्लें आनी ती एका कुशीन लिपोवन आसली आनी ह्या घडये देव येता देव त्या घडये येदोन बागेत येता आसतना तो आपयता आदाम येव खंय आसात तुमी आनी ह्या वेळार ती देवा मुखार खालतेपणान मुखार येतात अब्राहमाक थंयसर देव दिश्टीक पडटा आसतना देवा मुखार तो खालतेपणांत दिब्यांनी तो पडटा इसाया प्रवादीक जेन्ना देव दर्शन दिता इसाया प्रवादीचो ग्रंथाध्याय 6 वळी 1 आनी मुखार आमी वाचता तो आपूण पातकी म्हणलें देवा मुखार वळखता
लोका सवंजला ते 5 आणि थंयसर ते मासली धरलेले ते गडीत आजा पेरितीन मासली धरचे ते गडीत आणि ह्या वेळार जेजू पेद्रू कापणे दिता म्हजो पाटलाव कर पूण जेन्ना पेद्रू जेजू म्हूण तो वळखता त्या घडये सगळे आपले वस्तूर पयसोवर आपल्यार आसलेले ते पेंटाक बांदून सोम्या मुखार तो दिप्यांनी पडटा. मोगाच्या इश्टानो, आज आमी सोम्या मुखार असले एका कालतेपणाच्या मागण्या मुखांतर सोम्यात लागीं येवचे प्रयत्न आमी करया. आमी उणेपणाचे व्यक्ती, आमी आमच्या जिवितांत जायते मागणी केला जाल्यार आज आमच्या मागण्या जिविताचो नियाळ करता आसतना परत तो सुंकागार आमकां असल्या एका कालतेपणाच्या मागण्याक आपोवणें दिता. तरी घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हे दोग व्यक्ती दिसून येतात. तो फरिजेवी आसा आनी तो सुंकागारी आसा. थोडे पटी म्हज्या मागण्या जिवितांत हांव फारिजेवा बरी बाडाय उलयतां, थोडे पटी हांव त्या सुंकागारा बरी कालतो जाता. देखून आज जेजू आमकां असल्या कालतेपणाच्या मागण्या मुखांतर सोम्याक लागीं येवंक आनी सोम्याक मानवंक आपणे दिता. जेजू हांगासर आसचे आमी सर्वां आमचे उणेपण वळखून घेता. तूं देव, तूं धनी, आनी तुजे मुखार आमी ह्या घडये दिंब्यांनी आसां, कालतेपणान आसां. आमचे मागणे तूं आयकताय आनी ह्या मागण्या मुखांतर विशेश करून तुजी सकत आमकां दी, तुजी सानवाय आमकां दी. विशेश करून ह्या पुणशेतांत थावन आमी पाटी वेता आसतना त्या सुखाघरा बरी आमी तुका मानवल्ले व्यक्ती जावंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर. म्हज्या सोमिया, म्हज्या धनिया, म्हाका तूं मागूंक शिकय. म्हज्या सोमिया, म्हज्या धनिया, म्हाका तूं मागूंक शिकय. म्हज्या सोमिया, म्हज्या धनिया, सोमिया मागोंक शिकय. 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 सोमिया जाताना रिते पणते भोगताना सोमिया मागोंक शिकय. कधी दुकान भोगताना दुबाव म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोंक शिकय. राग म्हाका येताना धैर्य म्हजें सुटताना सोमिया मागोंक शिकय. सुखी धरती भोगताना जिणेंत निराश जाताना सोमिया मागोंक शिकय. कुटुंबांत समाधान नासताना मन आमची कुसकताना सोमिया मागोंक शिकय. सर्व म्हाका सांगताना एकसुरो हांव जाताना सोमिया मागोंक शिकय. विघ्नान वरां येताना कश्टांत हांव सांपडताना सोमिया मागोंक शिकय. जिवितांत चंचल जाताना कंगाल जावन बसताना सोमिया मागोंक शिकय. सोमिया मागोंक शिकय.
मागोशी कर. सर्व आम्ही दिबी घालया आणि ह्या घडये सुम्या मुखार आमच्या गरजो आमी उबारच्याक मुखार सरया. पुणशेतांत आमी आसाव आनी जायत्यो विणवण्यो जायती तेसावां इरादे कश्ट दूख कंत बेजार आयज आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आसा. आनी असल्यो विणवण्यो घेवन आमी ह्या घडये ह्या पुणशेताक आयल्या भवार्थान मागोवंक कालतेपणान मागोवंक. फरिजेवाचे आनी सुंकागाराचें निदर्शन आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या घडये सुंकागारा बरी कलतेपणान मागोवंक ह्या घडये आमी मुखार सरया. आनी ह्या मरिफात आमी सोम्याक मानवल्ले जावच्याक ह्या रादान आमकां आदाराचें जावं. आमच्या कुटुंबासो कुटुंबाच्या हर एका सांद्यासो आमी ह्या घडये उगडासा काडया. तांच्या बऱ्या भलायके खातीर तांच्या बरेपणा खातीर सोम्या लागीं आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत सोम्यान आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेपण सोम्यान दिलां जाल्यार आमच्या उणेपणाद्वारे जर आमच्या कुटुंबांनी राग मोसूर द्वेशाची चिंतपां आसात ह्या घडये सोम्या आमच्या कुटुंबाक तुये म्हूण आमी आपोवणें दिवया. सोम्याचे ते कुटाम भाग्यवंत कुटुंबाचें निदर्शन आमच्या दोळ्या मुखार दवरून सोम्या आमची कुटुंबां तुज्या कुटुंबां बरी भाग्यवंत कर, मोगाची कर, बोगसण्याची कर, राजी संदानाची कर म्हणून ह्या घडये आमी मागया. आमच्या भुरग्यां बाळांचो ह्या घडये आमी उगडास काडया. जर तीं शिकाप शिकोवन आसात तांचें शिकाप बऱ्यान जावच्याक, बऱ्या फलितांश तांणी जोडच्याक आनी बरो फुडार तांणी आपणावच्याक सोमी तांचेर आशिर्वाद घालून दी. युवा ती खातीर ह्या घडये आमी आमची मागणी भेटोवया. जायते युवा जाणां कामाच्या सोदण्यार आसात गांवांत तशें परगांवांत. जायतीं जाणां आमच्या लागीं सांगलां आमचे खातीर मागा बरें काम मेळच्याक. असल्या युवा जाणांचो ह्या घडये आमी उगडास काडया. तांचे खातीर आमी मागया बऱ्या कामाचे आशिर्वाद तांकां मेळोवन दी. आनी ह्या मरिफात तांच्या जिवितांत तांणी बरो फुडार बांदोवंक सोमी तांकां आशिर्वादीत करून दी. विशेश करून युवा जाणां मदें सबारपोटी आतंक आनी विशेश करून मानसीक रितीची पिडा आसूंक पुरो तांकां खिन्नता असली कश्टान ती आसा जावंक पुरो. असल्या कश्टांनी आसच्या मानसीक रितीन कुडीच्या पिडेन वळवळच्या सर्व युवा जाणांक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर. बऱ्या भलायकेचे देणे तांकां तूं फावो कर. तांच्या पिडेतावन तांच्या कश्टांतावन तांकां सुटका फावो कर म्हूण आमी ह्या घडये मागया. पिडेस्त भाव भयणी खातीर ह्या घडये आमची मागणी आमी भेटोवया. आमच्या घरांनी आसूंक पुरो आमच्या कुटुंबा मदें आमचे सेस समारा जायतीं जाणां पिडेस्त आसात. आमच्या खातीर मागोवंक सांगिल्ल्यांनी आसात. असले सर्व पिडेस्तांक सोम्या तुज्या पांये तळी ह्या घडये समर्पण करता हांव. हांगासर आमी आसां जायतीं जाणां ल्हान व्हड पिडेन आमी कश्टून आसां सोम्या. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जायते लोक पिडेंत तुजे सरशी आयिल्लो आनी तांकां तुवें बरें केलें. तांच्या जिवितांत नवो संतोश दिलोय, दादोसकाय दिली. सोम्या त्याच बावडटान ह्या घडये तुजे मुखार आमी आसां. आमी मागता आमची पिडा गूण कर. तुजे स्पर्श आमकां दी आनी ह्या मरिफात आमचे पिडेतान आमकां सुटका फावो कर म्हूण आमी मागता सोम्या. आमचो दिसपडतो वावर तुज्या पांये तळी आमी समर्पण करता. आमचो दिसाचो वावर आसूंक पुरो, आमचो व्यापार वहिवाट आसूंक पुरो, आमचे वाहन वा इतर आमचे स्वा उद्याम आसूंक पुरो, वा गांवांत वा परगांवांत वावर कशें आमचे मनशां आसूंक पुरो. मोगळा जेसू ह्या घडये आमचो सगळो वावर तुज्या पांये तळी आमी समर्पण करता.
इदोळ म्हणसर आमच्या वावरांत तुवें आमकां संगात दिलाय, वायटांतावन अवघडातावन तुवें आमकां राखून वेलाय. बरोवपाक आनी सांगतास ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जियोंक तुवें आमकां येदोळ म्हणसर आशिर्वादीत केल्ल्याक तुका अर्गां दिता आसतना ह्या घडी आमचो वावर तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता. आशिर्वादीत कर सुम्या, जशें 5 उंडे आनी 2 मासले आशिर्वादीत कर. जायत्या लोकांक तुवें वांटलें, आजाप केलें, तेच परी आमच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद दवर. आमच्या वावरा मुखांत बरो प्रतिफळ आमकां हर एकल्यांक तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. आमी हातीधरची योजना सुम्या तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता. जायती योजना आमच्या दोळ्या मुखार आसात, आमच्या मतींत आसात. थोडी योजना तुज्या हाताखाल आमी आरंभ केल्ली आसात. मगळा जेजू, हे सगळो वावर कितें आसा, आमची योजना आसात, तूं सुपंताक पावय. जे कितें तुज्या आशिर्वादान आमी आरंभ करता, तुज्या आदारान आमी आरंभ करता, ते तूं पंताक पावयताय म्हणल्यार बावाडतान आमी आरंभ केलां, तें सगळें तुज्या पांयां तळया कडेन समर्पण करता सुम्या. आमच्या मतींत आसचे सरितीची कंत बेजाराय तुजे समोर ह्या घडी आमी समर्पण करता. जावंक पुरो आमच्या मतींत जायती विराराय आसा, कंत आसा. रिणाचे समस्या आसूंक पुरो, कामाचे समस्या आसूंक पुरो, भलायकेची समस्या आसूंक पुरो, जायते रितीची कंत बेजाराय आमच्या मतींत आसा. मोगाळच्यानो ह्या घडये सुम्या मुखार सगळी आमची कंत बेजाराय आमी समर्पण करया. सुम्या लागीं आमी सांगया, आमचें जू हाळू कर, आमचें वजें हाळू कर सुम्या. आमकां आमच्या जिवितांत सुशेग फावो कर. ऐक मोचे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. ऐक मोचे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. मौनपणी आमची इतर गरजो, वैयक्तीक गरजो सुम्या मुखार मौनपणी आमी समर्पण करया. सुम्याची बेसांवां घेवंक आमी आयतीं जावया. हे देवडा सक्रामेंता गीत आमी गावया. ये देवडा सक्रामेंता सास्नामा करूया. पूर्विल्ल्या त्या रूपा पोदा नव्यो रीती
देवा विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक. Yapanang koti sanito no 32. उत्तम एक जमजमल्या वामे घरा देवाच्या तुंजोवन रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्ती निर्भेन आयल्यावामे जेवणाक सोम्याच्या सगळ्या जेजू तये गोट्या पांगान मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सगळ्याचे वितकान विता एक घडी बसया. मोगाच्या ह्या पवित्र तळार तूं आनी हांव जजवाजाच्या मुखांत्र मागल्लें जोडून घेवन वेचाक आमी हांगासर पावल्या आनी तो दिता म्हणल्या पातयेणेर हांगासर ह्या भक्तीपणांत आमी वांटो घेतला आनी जायत्यांनी हांगासर तांचे इरादे दिवन मिसा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां जोडच्याक आशिल्लीं आसात. आमचे सर इरादे देवा मुखार दवर आमच्या इराद्या सवें हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याक बरेंपण लाभता म्हणल्या पातयेणेन आमी ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेवया. आनी मिसाक आयिल्ले इरादे ह्या परी आसात. जीवन रॉय डिसोजा कासरगोड अर्गांजावन घरच्या आल्मा खातीर रोनाल्ड डिसोजा विटला. रोनाल्ड आनी फिलोमिना डिसोजा बेळा अर्गांजावन जेस्विटा कुटिना येरा अर्गांजावन चार्ल्स डिसोजा आनी कुटामो गार्नाड अर्गांजावन प्रीती डिसोजा वरखाडी अर्गांजावन लेविशा मोंतेरो कुर्नाड ताच्या जल्मा संदर्भी अर्गांजावन मीस दिला. पीटर मेरी डिसोजा तांच्या आत्म्या खातीर लुर्स वाडो. लॉरेन्स रिटा डिसोजा येरा तांच्या आत्म्या खातीर. वायलेट हिल्डा डिसोजा तांच्या आत्म्या खातीर जॉसलिन प्रवीण लोरेटो. शांती प्रिया कुटिना अर्गांजावन येरा. घरच्या आल्मा खातीर थेरेजा डिसोजा एरमाटी. ऑल्विन फुटाडो ताच्या आत्म्या खातीर सेरेनिया गोवा ताणें मीस दिल्या. तशें मार्गारिटा डिसोजा तिच्या आत्म्या खातीर सेरेनिया डायस गोवा अर्गांजावन. लिओ डिसोजा वरखाडी अर्गांजावन. अँटनी आनी मागदालेन तांच्या आत्म्या खातीर रिची मुंबई. रोनाल्ड डिसोजा आनी कुटाम काटीपल्ला अर्गांजावन. सिंथिया सिक्वेरा तांच्या आत्म्या खातीर रिची सिक्वेरा मुंबई. फियोला क्रास्ता फजीर अर्गांजावन. जैसन डिसोजा उपिनंगडी अर्गांजावन. जेनिशा डॉयल मार्ता अग्रार अर्गांजावन. जैसन सेरावो आनी जविता पुत्तूर अर्गांजावन. चंद्रकुमार सुಳ್या अर्गांजावन. क्रिस्तीन मोनिका आनी रोशन डिसोजा तांच्या आत्म्या खातीर फजीर. जोकिम आनी सेलेस्टीन डिसोजा मोगार्नाड अर्गांजावन. लायनल आनी डेल्सी डायस कुलशेखर अर्गांजावन. सुनील डिसोजा पुत्तूर अर्गांजावन. संतोष क्रास्ता पुत्तूर.
एनसी आनी नॅन्सी डिसोजा कोमंगला, हिल्डा डिसोजा वर्काडी, जॉन क्वेलो आनी कुटाम पुत्तूर अर्गान जावन, तशेंच दिव्या मिनेजेस पुत्तूर जोशवन मोनिस लोरेटो अर्गान जावन, अनिल वर्काडी बाळंटेर बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गान जावन हे मीस दिला. तशें मायकल डिसोजा पांडिकट्टा अर्गान जावन, मेर्सिन पायस हाग्रार अर्गान जावन, ह्या समेस्तांच्या इरादे देव ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी तांकां बरोवन दी आनी आत्म्यां खातीर भेटयल्ल्या समेस्तांक सर्गराजाचें इनाम फावो जावन दी. आनी हांगासर जेवणा खातीर कुमक दिल्ले आसात, दान दिल्ले आसात, ह्या समेस्तांक जुजवाजा बापा मुखांत्र देव हरी एकल्याची आशा सुफळ करून दी म्हणल्यार आम्हा समेस्तांचें मागणें जावन आसा. आनी हेंचो चिंताप मतीन धरून ह्या पवित्र मिसांत आमी वांटो घेवया. दयेकन उबी रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सांजो जेवाजाच्या मजतीन देवान आमकां केल्ल्या सर्व बरेपणाचो उगडास काडून ताका अर्गां दिवच्याक आनी आमची मागणी प्रार्थना भेटोवच्याक ह्या पुणशेतांत आमी एकठांय जावन एकठांय जाल्या. हाच्या पयल्या वाचपांत सान पावलोची उतरां पुरबायेची सुवार्ता परगाट करिना तर हांव खरोच निर्भागी. ह्या संवसारांत आमकां हर एकल्यांक सुवार्ता परगट करच्याक धाडला. पवित्र स्नानांत सोम्यान आमकां ताची केल्यांत आनी ह्या मुखांतर ह्या संवसारांत आमी ताची जावन जियोवच्याक आनी ताची खबर आमच्या जिविता मुखांतर परगट करच्याक आमकां आपोवणें आसा. हें युकरिस्ताचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आमी जियोवच्या त्या क्रिस्ती बावटांत थिरासान दवरूंक आनी सांगातच आमच्या बऱ्या जिविता मुखांतर सोम्याक आमी पेल्याक दिवच्याक हें युकरिस्ताचें बलिदान आमकां कृपेन भरून दी म्हणून आमी मागया. ही मीस देवाक मानता तसलें जावन भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकाची दूख आमी दर्या सोम्या लागचें बगसन आमी मागया. पातकाची दूख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडावन सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून घेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळेकायची जिणेची येवन तुज्या परजेक देगी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सान पावलून कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पात्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो,
हांव सुवार्ता प्रगट करता वय पूण ह्या विशयांत वडवेक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता प्रगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजे आदीन केल्लें कारबारपण हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा. सुवार्थेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव पुरतो उपयोग करिनासतना ती पुक्याकच हांव प्रगट करतां. हें भागच म्हजी मजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावलां. कशेंपुणी कर्ण थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्ते पासत हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तातूंत वांटो मेळो जाय म्हूण म्हजो एक भरवोसो. एक रंगस्थळार धांवंक सांगताले सक्कडी धांवतात खरें, पूण एकल्याक मात्र भोवमान मेळटा. हे तुमी नेणांत, तर भोवमान जोडी सारकें तुमी धांवा. स्पर्धांत पात्र घेता तो हर एक खेळकाडी सर सांगतीनी मीत सांबाळटा. बावन वेसो एक मुकूट जोडचे खातीर तांणी तितलें साधन करचें, पूण आमी 52 वसनांतलो मुकूट जोडचे खातीर साधन चलयता. देखूनच हांव उद्देश दवरून धांवतां. वाऱ्यार मुठी मारन न्हय, खरेपणी हांव कुस्ती खेळटां. हेरांक हांवें स्पर्धेक आपोवण दिल्या उपरांत हांवूच उपकाराक पडनातलो जायना म्हळ्यार भियान म्हजी कूड हांव दंडायतां आनी ती मुठी भितर दवरतां. देवाचें उतार हें देवाचे उपकार. श्लोक. सोरेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. सोरेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावंक म्हजो आत्मो लालेता आत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवंत देवाची होगली गायता. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. तुजे वेदीशर्सी दळबरांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा, गिरबुजांक पर्यान मेळटा बिडार आनी पारव्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंटेर. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी, दीस रात ते तुजी वाकोवणी करीत आसात. तुकाच आदार करून घेतलेलो मनीस कितलो बागी, तुजें मंदीर सडपाची आशा तुज्या काळजांत वाजता. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. सोरेस्पूर देवूच आमचो रक्षक आनी आमचो ढाल. तोच आमकां पाठयता ताजी कृपा आनी महिमा. नेणटेपणान सत्तल्यांक शुभमपण दिल्या शिवाय तो रावना. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझे उतरस्त सत सोमिया, सतावरूय तूं आमकां पवित कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वरयतवे, ते दोगी कणयेंत पडचे नातवे. एक शीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतनय, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसार तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत आसलेलें आडें तुका दिसना. कित्याक तुज्याच दोळ्यांतलें आडें पळयनातल्या तुवें तुज्या भावाक, भावा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसार काडूंक म्हाका दी म्हणून म्हणचें कशें. कापाट्या, तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडें पयिल्लें काड
आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. हांव एका फिरगजेंत सेवा दिवन आसतना एक व्यक्तीक भेटुल्लो. फिरगजगारस बिझनेसमॅन ताचें काम करनासलो आनी आमच्या कामा तर्फेन हांव ताका मेळोंक गेल्लो. त्या व्यक्ती लागीं हांव उलयतना ताचें उलोवणें म्हाका कितेंगी पसंद जालें ना. ताची उतरां बरीं आसलीं पूण ज्या रितीन तो संभाशण करतालो ती रीत म्हाका सारकी दिसली ना. म्हाका इल्लें बेजाराय जाली पूण हांव कितें उलोवं ना. मालगडो व्यक्ती तो. हांव उठलो, म्हजें काम केलें, हांव फाटीं आयलो. पूण फाटीं आयल्या उपरांत फिरगजेन तशें उलयता आसतना थोड्या तरणाट्या लागीं हांवें उलयता आसतना त्या व्यक्तीचो हांवें उगडास काडलो आनी सांगलें हांव ह्या व्यक्तीक हांव मेळोंक गेल्लो आनी ताणें उलयतना म्हाका बरें लागलें ना. ताका कळीत आसा हांव धाकटो पाद्र्याप. एक धाकटो पाद्र्याप प्रायेक न्ही जाल्यारय हांवें काण गेल्ले एका बेसाक ताणें गौरव दिवंक ना गी. एक तशें उलोवचें गी ताणें म्हणून हांवें म्हजी बोगणां त्या दोगा तरणाट्या लागीं मुखार दवरलीं. आनी त्या वेळार ते तरणाटे म्हाका अशें म्हणले, फादर तो मर्याद दिनासतना उलोवना, ताणें उलोवची रीतच तशी. तो तुमचे लागीं उलयल्या रितीनच तो म्हजे लागीं उलयता, मग तुमचे लागीं उलयल्या रितीनच तो विगारा लागीं उलयता. देखून हांवें विगाराडे विचारलें अशें व्यक्ती तो कसो ताचें उलोवणें. तो इल्लो उलयतना रफटफ म्हूण मनीस मात्र बारी बरो व्यक्ती म्हूण. आनी त्या घडये म्हाका ताच्या विशयांत आसलेलें चिंताप त्या घडये थंय बदललें. कित्याक हें निदर्शन वा घडयेंत हांवें तुमचे मुखार दवरलें. जेजू आमकां आयच्या सुवार्थेंत झडती करच्या विशयांत थोडे चिंताप आमचे मुखार दवरता. जडजींग अदर्स. आमी पेल्याची झडती करचें स्वाभावीक. आमी मेळ्ळे दळा आमी उलोवण्या तर्फे जावंक पुरो, तांणी न्हेसच्या न्हेसणाक जावंक पुरो वा तांणी करच्या हावभावाक वा लायफस्टायलाक जावंक पुरो, जायत्या कारणाक होंदोन एका व्यक्तीक आमी जड्ज करता वा एका व्यक्तीक आमी एका रितीन झडती करता. आतां जेजू आमकां आयच्या सुवार्थेंत हे दिशेन थोडे चिंताप आमचे मुखार दवरता. कुरड्यान कुरड्याक वाट व्हरूंक जायना, दोगी कणयेंत पडटात. देखून झडती करतानाय जर तर हांव त्याच रितीन झडती करता जाल्यार त्या झडतेक मोल ना. देखून झडती करच्या विशयांत उलयता आसतना जेजू आमचे मुखार एक निदर्शन दवरता. तुज्या दोळ्यांत आडें आसा आनी बावाच्या दोळ्यांत किसर आसा. किसर ल्हानशें स्पेक. पूण आडें म्हळ्यार सगळे दोळे अर्दे दोळे खंय बंद पडूंक पुरो. तुज्या दोळ्यांत इतलें आडें आसून तूं तुज्या बावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक येताय जाल्यार तें सारकें घी म्हणून. आनी ह्या रितीन आमी विमर्श आसतना आमी कित्याक झडती खरी नजो एक 4 संगती मोठ्यान आमी नियाळ करचें, आमच्या जिविताक एका रितीन संदेश स्विकार करचें प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें आमकां रचलेलो देव एकलोच आनी त्या एकाच देवान आमकां हर एकल्याक रचला म्हणटा आसतना ताणें आमच्या जिवितांत बरेंपण आनी उणेंपण दोनीय रितीन दिलां. आमकां हर एकल्याच्या जिवितांत एकाच रितीचें बरेंपणय आसा, एकाच रितीचें उणेंपणय आसा. देखून आमी आमकां कितलें समजोंक शकता आनी पेल्याक कितलें समजोंक शकता ही एक सवाल म्हणयेत. कित्याक आमकां देवान खंयच्या रितीन रचलां, मनीस हांव रचलां वय, पूण आमचे भितर एक दिल्या ती सकत आमकां एका रितीन बरेंपण करूंक ती आदार दिता आनी ताच्याकी भायर खोटेपण करूंक आदार दिता. देखून हर एकलो व्यक्ती ह्या संवसारांत जियोंचो एका रितीन समासम. आमी हर एकले समासम आसा. देखून आमी झडती करूंक जायना. दुसऱ्यान आमी सगळे सत चिंतूंक वा नियाळूंक वचना. एका व्यक्तीक आमी झडती करता आसतना त्या व्यक्तीक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून इन होल शेल म्हणटात संपूर्ण रितीन एका व्यक्तीक वा ताच्या जिविताचे सत आमी नियाळ करूंक वा समजूंक वचना. हांवें म्हज्या जिवितांत घडलेलें घडीत हांव तुमचे मुखार दवरलें. त्या व्यक्तीक हांव थोड्या संगतींनी मात्र ताचे एका रितीचे खालेतीचे ताचे शैली पळोवन हांव ताका झडती करूंक बसलो. हो व्यक्ती बरो न्हय कोण ना, हाका आनी एकल्या गौरव दिवंक गोत्तू ना कोण ना म्हणून.
पण निमाणें त्या व्यक्ती विशयांत 3-4 जाणां तावन हांवें आयकूंक मेळटा आसतना त्या व्यक्ती विशयांत एक संपूर्ण रितीचें चिंतप म्हज्या दोळ्या मुखार आयलें आनी तो वेळ म्हाका कळ्ळें तो व्यक्ती सारको हांवें चिंतिल्लें चिंतप मात्र सूख म्हणून. देखून सबारपटी आमी पेल्याक जडती करता आसतना त्या पेल्यान केल्ल्या कामाची सगळ्या रितीची जाणवाई म्हाका आसना आनी देखून आमी बोट जगता आनी ह्या मरिफात एका रितीन आमी त्या व्यक्ती मुखार सुखीदार जाता. तिसरें, आमी एका व्यक्तीक जडती करता आसतना सबारपोटी त्या व्यक्ती विशयांत आमची एक चिंतप आसता. आमी इंग्लिशांत प्रेजुडिस्ड म्हणटा. प्रेजुडीस म्हळ्यार एक व्यक्तीक आमी पळयता आसतना आमी एका रितीचें कन्क्लुजन करना जालें. एक व्यक्तीन कितें एक काम करता आसतना आमी एक कन्क्लुजन आमच्या मतींत दिवंक जालें तो असो वा ती तशी तें तशें, ताच्या उपरांत आमी तें चिंतप बदलूंक आमकां कश्ट जाता. देखून जडती करता आसतना हें चिंतप जर तर प्रेजुडिस्ड चिंतप आमच्या मतींत आमी दवरलें जाल्यार एका व्यक्तीक आमी बोट लागोवंक जायना आनी ह्या मरिफात आमी एका रितीन त्या व्यक्तीक सूख रितीन जडती करता. आनी निमाणें जावन आसा त्या जाग्यार त्या गणितांत त्या जाग्यार हांव आसलो जाल्यार कितें करतो म्हणलें एक सवाल जडती करता आसतना आमकां आमी विचारची गरज आसा. एक व्यक्ती कितेंय एक काम करता आनी त्या कामाक लागून आमी ताची जडती करता, तो सुखीदार म्हणून बोट जगता आसतना चिंत्या त्या जाग्यार हांव आसलो आनी जर तर त्या जाग्यार हांव आसलो जाल्यार हांव कितें करतो आसलो, हांव तशेंच करतो गी वा हांव दुसरें कांय न्ही करतो गी, असलें एक चिंता पाटोवचें प्रयत्न आमी करूंक जाय. आनी तो व्हडलो मात्र आमी पेल्याक बोट जगचें तसलें इल्लें उणें करूंक साध्य जाता. देखून मोगाच्या इश्टानो आज जेजू आमकां परत जडती करचे विशयांत हें चिंता पृता करूंक आपूण दिता. अब्राहम लिंकनाची एक उतरां भोव अपुरबायेचीं आसात. जर तुका कुमोक करची सकत ना तर तुका जडती करचो अधिकार ना. जर तुका कुमोक करची सकत ना तुका जडती करचो अधिकार ना. जर तूं जडती करतना बोट दाखयताय, एक बोट तिशीन दाखयता जाल्यार 4 बोटां तुकाच दाखयतात. देखून वैजा पयलें तुकाच गूण कर आनी ताच्या उपरांत दुसऱ्यांक वकात दी. देखून आज आमी जर तर हांव आनी तुमी असल्याच संगतींत आसांव जाल्यार हो नियाळ आमच्या जिविताक आमी रुता करया. आसतावन इल्लें तरी पेल्या दिशेन बोट दाखोवचें, पेल्या विशयांत उतरां उलयता आसतना वाकमोल दिवचें तसलें जडतेचें चिंतप उणें करून आमी एका रितीन मोगा संबंदांत जियोवचें प्रयत्न करूंक सोमी आमकां ह्या योकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांत्र आत्मीक गटायेन बरोवन दी म्हूण आमी मागया. पानांक 120 आनी 9 129. सर्गींच्या बापा आमी तुका भेटयता, क्रिस्ताचे कोडी रक्तान गुंडो वायन बदलून जिविताचे खाण आमकां दिवन करता. सर्वेस्परा देवा दिनवंदन तुका, उदारपणान देणाय हे जिवीत आमकां, जीवन आमचें सगळें तुका भेटयता. आयपासाक प्रेमण आमी करता, माया मोगान आमी जियोंक संवसारांत. ओ तूं आमचेर बापा कृपेचो शिवाय. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी भेटोवचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. हे तुमच्या शांतांतले बलिदान आपल्या मनाकडे मेळ्ळे, आमच्या नका पवित्र दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपल्या परजे खातीर सांजो जेवासन कतकतीत मोगान भेटयलेले मागणे आनी कालतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोवमान वालें. हे सशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजांनी ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवें.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वर्षामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा पदवेदार आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वाजपासोत आमी तुका दिन वाजता बावाडत्याच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात सोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय हे ताचे देखी बरीत परजळीक जिवीत आमचे काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सरदुतां भोगतां सांगाती तुज्या सगळ्या रस्त्या बराबर व्हडा संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान तूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय तूं सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्मेच्या सक्तेंसर जीव आनी पवित्रपण जाता उतेन ती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजात जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तेच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगात पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा करात बावडता सुगट परगटुया सौम्याचे तुझे वर आम्ही सवारता तुझे पुरार जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्याचे बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरी जिवानपणाचो आनी सरकार सटण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळयोवन आसा देखून आमी उपकारी खाळसान जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियान आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें
देवाचे माये भोव बागेवन धांवकार मरयेच्या तिचो पती बागेवन झुजे तुझ्या धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या बागेवन झुजे वाजाच्या आनी सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनोडेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरतांव. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागतांव. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळे आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुझे पुजेत तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी आयज येनाज कोण गे कनवळ्या बापा संवसारांत समोरलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे सगळेन ह्या संवसारांत जाल्ल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे ते आमी तुजी महिमांक बघून स्वासनाक जादूश जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. सोम्यान आमकां शिकयलेले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटातावन पिडेशिरेतावन आमकां सदांच राखून वर ह्या जिवितान समाधान संतोष सदांच तूं आमकां दी. सर्गींचे बागणी आमच्या सुरवंद राज्य सुक्रिस्तची येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सोसनाच्या सोसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तूं पळय नाका पूण आमच्या समेस्तांच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुजे तांणी राजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. जिवन क्रिस्ताचें शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवे आसूं. मोगा सुगुर्त सावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आमकां आपणे लाभला. आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें पितराच्या म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक पानांको 154 154.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागे दिसा तुज्या आपोवण्याक पाळव दिन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुजे एकवटांत जियोंची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजे वाजाच्या परमळी शिकोवण्यांनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सरपदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमच्या बावार्थान बरोवशान आनी मोगान तो तुमकां बरो आनी तुमची कुटुंबां जिनी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुनियात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगचनो ह्या पुणथळार पावुल्ल्या सर भक्तिकांक सांजुजेवाज बाप तुमची मागणी इरादे तेसावा अत्रेग सुफळ करून दी म्हण मागतना तुमकां सर्वांक बरेपण तो खंडीत मागून दितलो. आयच्या दिसाचें भक्तीपण पवित्र सक्रामेंताचें आराधन मीस आनी आपुरबायेचो नियाळ दिल्लो जावन आसा. बाप रोशन डिकुन्ना आमच्या दिएसएजीच्या YCS सगळ्या दिएसएजीचो तो डिरेक्टर जावन आसा. पाद्रेबानो, तुमच्या सर्व हांगासर जमल्ल्या सर्व भक्तिकांच्या नांवी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. दिएसएजींत वाडोवन येवच्या ह्या भुरग्यांक YCS भुरग्यां मदें तुमी दिवची सेवा सुफळ जावं दी म्हणलें आम्हा सर्वांचें मागणें आनी आशा जावन आसा. देव बरें करूं. पाद्रेबानो, कुमसारेक सांगातपण दिला आमचे फारंगी पेट कॉवेंताचे कापुचीन पाद्र्याब बाप कर्नेलियस तशें फादर दिलराज. तुमकां सर्व भक्तिकांच्या नांवी तुमच्या सेवेचो आमी आभार मानता. ह्या पवित्र तळार हप्त्या मदें येवन मागून वेच्या हर एकल्याचे काळजाचे अत्रेक सुफळ जावन दीत म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. मोगाचनो, फाटल्या 3 म्हयन्यांतावन आमच्या मुडीप फिरगजेक सेवा दिवन आसलो बाप अनिल रोशन लोबो. आज सांजेर ताचें मुखलें मिसांव आसा. म्हणल्यार सगळ्या कर्नाटकाच्या दिएसएजीचे डिग्री जाल्ले भुरगे ह्या पाद्र्याबाच्या आदीन थंयसर तरबेती घेवन उपरांत तांणी सेमिनरी भरती जावचें आनी ताच्या मिसावांक ते फाटीं वचूंक आसात. ह्या संदर्भार फाटल्या 3 म्हयन्यांनी तांणी दिल्ली सेवा आमी सुमार संगती आलोचना केल्ल्यो, पूण दीस गेल्ले ते कळोनात आनी पोरचिंतना पाद्र्याबाचो दीस जालो. आनी तशें म्हणटा आसतना मोगान जी येताना दीस उबले कळनात, म्हयने पाशर जाल्ले ते समजनात. कितेंय आमचें हर एकल्याचें जिवीत तशें जावन आसा, येवचें वेचें, पूण त्याक मदगात आमी कितें इल्लें दिवचें पवी सभेक गी, या आमच्या कुटुंबांक गी, या आमच्या घरा भोवारी. पण हांगासर पाद्र्याबान दिल्ली ती सेवा आनी सांगाताच ह्या तरणाट्यांक जेजू थंय आकर्शीत करचें, वर्तें देणें जबाबदारी सगळ्या कर्नाटका दिएसएजीच्या बिस्पाच्या त्या निर्धारान पाद्र्याबाक हांगासरी जबाबदारी दिल्या आनी ती करूंक वेच्या तांकांय पाद्र्याबानो आमी तुमकां बरें मागता. हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक फाटल्या 3 म्हयन्यांतावनी तुमी मोगाचें सबारांची तुमकां वळख आसा आनी ही वळख इल्ली दवरा. असो आमचो वळखीचो पाद्र्याब डिग्री जाल्ल्या सेमिनेरिस्तांक तरबेती दिवंक आसा. देखून ताच्या उडास घेवन ताचे फोन नंबरी तुमी घेवन अशेत मुखल्या दिसांनी ताका फोन करून तुमी मेळयेत. म्हजो पूत आसा, म्हज्या भयणीचो या भावाचो या कोणाचो दुवेचो, तशें तुमी सांगून
तांकां एक फादराबा कडेन वळख करून दिल्यार मुखल्या दिसांनी तुमी प्राय जावन येता आसतना तुमचो नातू हांगासर आराधन करीत जाल्यार ताचे व्हरतें भाग दुसरें ना. देखून पाद्र्याबानो तुमच्या मिसावांत आमी सर बरें मागता. हास्कुऱ्या तांचें तोंड हरी एकल्याक भेटता आसतना थंयसर कितें गेली दादोसकाय हेंचो तुमच्या जिवितांत जावन दी म्हणल्यार आशे सोमे जमल्या सर पाद्र्याबांच्या नांवी एक जळची वात तुमकां दिवन आमी बरें मागता. कित्याक तुमी गेल्ल्या कडेन तो उजवाड प्रसारून दी आनी तो उजवाड हेरांकी मेळोवन तुमचें जिवीत बरें जावन दी म्हणलें आमी आशेता. पाद्र्या बेकलो म्हणालो काय पास्काची वात दिल्यार बरी आसली कित्याक इतल्या दियेसजीच्या तरणाट्यांक सांबाळची ल्हान जबाबदारी न्ही. पूण जावन दी पाद्र्याबा वात बारीक तरी ताचो उजवाड एकच. व्हडली वात दिल्यार ल्हान वात दिल्यार उजवाड दिवचो एकच. देखून तोच उजवाड तुमच्या जिवितांत मुखारसून वचूं दी. आतां ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया. आमकां हर एकल्याक एक ना एक गरज आसा. पाद्र्याबान आराधना वेळी सगळ्यांक उडास केला आनी तोच उडास परत आमी मतींत हाडया आनी ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवन आमकांच आमी जुजेवाजाच्या पांयां तळी दवरया. सर्व आमी उबी रावया. एक घडी बसया. मोगाचेनो हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांनी जुजेवाजाचो आदार सोदून जायत्यांनी उपकार बावडलो आसा. बाळंटेर बऱ्यान जाल्याक भलायकी बरी मेळ्ळ्या, आशिल्लें काम लाभलां, शिकपान जैत मेळ्ळा, बरी सैरीक जाल्या, भुरग्याच्या देण्यांची बरी खबर आसा. जायते उपकार आटयले हांगासर आसात आनी ह्या फाटी हांव तें बरोवंक वचूंक ना. कित्याक फेस्ताचो दीस काल आनी सांगाताच काल सांजेर एक मोर नासलें त्या वरवीं. पूण कितें पळय बरयलां जुजेवाजा कळीत आसा. हर एक चिटी हांगासर घेवन त्या चिटींनी आशिल्लें पण हांवें सगळें वाचल्यात. देखून कितें हांगासर आसा हें सगळें जुजेवाजा कळीत आसा. हांव फकत एक हातेर दियेसजीतान दिल्ली जबाबदारी जुजेवाजा मुखार हांवें करची आनी हें सगळें जुजेवाजाक सोडिल्लें. ल्हान भुरग्यांतन व्हडा पर्यंत हांगासर बरयल्लें आसा आनी हें सगळें बरी भलायकी म्हज्या आबाक मांयक, बरी भलायकी आमच्या कुटुंबांत, बरी भलायकी व्हडांक भुरग्यांक सबारांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर दोळ्याची दिश्ट, मतीक समाधान, दूख गांठीची, हाताची, पांयांची, गोमटेची, पाटीची सबार दुखी ह्या सर दुखींतन बरेंपण मेळच्याक सांगाताच बरो फुडार विंचूंक आदार, बरी सैरीक सबार आनी थंयसर बरयलां. बऱ्या घराचें चेडूं, बऱ्या घरांतलो चेडो, पूण ही घरां रुपीत जावची आमच्या सगळ्यांच्या सांगातपणान. देखून आमकां सगळ्यांक बरीं कुटुंबां मेळोवन दीत आनी ह्या कुटुंबांनी उपजाल्ल्या युवक युवतींक बरी सैरीक मेळोवन बरीं कुटुंबां बांदून हाडूंक जुजेवाज वाट दाखोवन दी. सबार आनी शिकपा खातीर मागला. शिकिल्लें मतींत दवरून परिक्षेन जैत जोडूंक 10वी, PUC, डिग्री आनी इतर कोर्स करता आसतना थंयसर बरेंपण मेळा जंय आनी जैत जोडी जंय बरो फुडार विंची जंय कामांच्या सोदनेर आशिल्ल्यांक काम मेळोवंक परगांवांत गांवांत आनी इज्रायलाक, कॅनडाक, पोलंडाक विजा मेळा जंय थंयसर काम करीचें म्हणली आशा. फाटल्या सबार तेंपार पावन कॅनडाक वचूंक एका कुटुंबांची मागोन आसात आनी तांची आशा ह्या दिसांनी मुखल्या दिसांनी सुफळ जातली म्हणलें जुजेवाज बापाच्या नांवी आमी मागता. आनी सांगाताच हर एका हांगासर येयल्ल्या भक्तिकाक जावं पुरो आमच्या पिडेतावन आमकां बरेंपण मेळच्याक. थोड्यांनी फोना मुखांत कळयलां एक ल्हान भुरगें आवय बाळोवन जाल्या
पण भुरगें इन्क्युबेटरांत आसा ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला आनी जायत्या भुरग्यांनी उलोवच्याक तांच्या वर्साक तांच्या वाडावळीक सरी जावन तांच्या जिवितांत बरेपण मेळच्याक आनी सबार पिडेतावन BP शुगर किडनी कॅन्सर आनी इतर मरेकार पिडेतावन शेळ ह्या ताची प्रतिक्रिया आसली हर एकल्यांक बरेपण मेळच्या खातीर मागला आनी हें सगळें सांज जुजेवाजाच्या पांयांतळी दवरून ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना जुजेवाज बाप ह्या सर्वांक तांच्या काळजाचे अत्रेक फावो करून दी समाधान कुटुंबांत राज्यसंधान आस्ती बदकांत बरेपण जावच्याक समजणेन सगळें तीर्मान करच्याक भावा भयणी मदें बरें चिंताप कुटुंबादारां मदें बरें चिंताप सगळे राज्यन आस्तीचें इत्यर्थ जावच्या खातीर असले सबार चिंतपा आसात आनी हें सर्व आमी जुजेवाजाक दिवन एकडी बरांगासर जमल्ली आमी एकामेका खातीर बरें मागया हर एकल्याक बरेंपण जावं दी म्हज्या दाव्याक उजव्याक मुखल्यान फाटल्यान बसल्यांक जुजेवाज बाप बरें मागोवन दिवन दी म्हणल्यार मतीन दरया दिंबी घालया एक आमच्या पायक नमान मरिया आनंद बापा हांच्या खातीर आमी मागया कितें आशेवन हांगासर आसात हें जुजेवाज सुफळ करतलो म्हणल्यार बरवशान हात वयर घालया आनी मागया आनी ताच्या मुखांतर आमकांय तो फावो करतलो आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज तुजी कशी सर्गात जाता तशी जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेली आमकां शितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कुरपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें चिजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो दी तसो आनी सदां सर्वता आमेन. भाग्यवन जुजेवाजाची लतीन सोमिया काकुळ तामचीकर सोमिया काकू तामचीकर क्रिस्ता काकुळ तामचीकर क्रिस्ता काकू तामचीकर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका क्रिस्ता देन आयकमका सर्गीच्या देवा बापा काकू तामचीकर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकू तामचीकर देवा पवित्र आत्म्या काकू तामचीकर सांतिसिमा त्रिंदा दी एकच देवा काकू तामचीकर गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजू देवाज बापा आम पसत विनंती कर आपल्या आवय बापयच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजू देवाज बापा आम पसत विनंती कर दुबळी गायची जिणी जिवोवचो गुर्तू जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू देवाज बापा आम पसत विनंती कर सगळ्या केनारांत पवित्रपणाचो परमोळ पासारल्या सांजू देवाज बापा आम पसत विनंती कर श्रीलंकांत दगदोडेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमोत पावल्या सांजू देवाज बापा आम पसत विनंती कर मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू देवाज बापा आम पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेचा कातोलीक बावाट जिवो केल्ल्या सांजू देवास बापा आम पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपण आदारन मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू देवास बापा आम पसत विनंती कर कश्टांत सांपडलेल्यांच्या गरजांत पावोवन तांकां बुजयले सांजू देवास बापा आम पसत विनंती कर देवाचेर बावाट दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर कश्टांवार दैरान सुसुल्ल्या सांजू देवास बापा आम पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनातल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजू देवास बापा आम पसत विनंती कर बावाट सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्याक लिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजू देवास बापा आम पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोठसाण साकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजू देवास बापा आम पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बोगस आमकां सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयनायक आमकां सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकूळ तामचीकर नोवेनाचे मागणे ये सांजू देवास तू आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलपाक त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजे हांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपांत समर्पिता सांजू देवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणयेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांटच्या तूं सुटसुडीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट वखदायलेल्या सरशीन तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट कर साक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल
देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उरबेस्त कर. पेल्याच्या बाच्यावे विशान चिंतूक आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत असलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुकां तुवें पुसली. तांच्या जिणेंत नवो बरवोस वाडलोय. जेजूच्या ल्हाना बावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिपात शिकयलां आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या बिडेस्तां आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाचे आतेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुवें आसली आनी साबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकारान देवा संगी तूं आसाय. थंय जावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या डिंजणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसोत देवा लागीं माग. या घडये या म्हज्या गरजां बसोत देवा लागीं विनंती कर. कोणाचो उडास दवर न्हू आमी मागता म्हूण सांगलां. तांचो उडास काण तांचे खातीर प्रत्येक रितीन आमी मागया. सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगे तावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका. दुस्मानाच्या सर पासांत धांवन आमकां राखून व्हर. बावाटाक आडवेच्या संगतींक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गीच्या घरांत सासनाक जिवोवचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर ह्या घडी आमी मागता आसतना एक घडी बरो मावन रावून सर पिडेस्तांचो आमी उगडास काडया. आनी जर हांगासर आसची आमी सर्व आमच्या कुडींत जर कितें उणेपण आसा पिडा आसा मौनपणी सोम्याच्या पांयां तळे आमी समर्पण करया. सांजुजे वाजाची मजत ह्या घडये आमच्या पिडे वयर मागून घेवया. सोम्याचे नवी आमचो आदार ताने रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या ते तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. त्याच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजन आपल्या जिन्या आनी मरणान जायत्या जापा करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो बोवाट वाडय आनी आमची पिडा घोण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें अनवारांतलें दुखींतलें बेजारायंतलें ह्या घडये आमकां निवार. ह्या घडये आमी उसारल्यो आनी ओसारणांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतलीं सगळ्या वायटांतलीं तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेच्या मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांजुजे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण आमची पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळे त्याच मापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो. आमेन. आनी तो सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. सांजुजे वास बापा भोगला पाणी मानकुबा कृपा मागून दे बाबा विघ्नासले Jesus socorro
आम्हा पसत विनंती कर भगवान गुसाचे कृपेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.